पालकांक नाका जाल्यार बालवाडी हालोवचे नात, मात फाल्यां कोणाचेंय कितेंय बरें वायट जालें जाल्यार पालक जबाबदार म्हणून दक्षिण गोंयचे प्रोग्राम ऑफिसरान स्पश्ट केलां. केप्यां लोणेभाट आनी कुनिया भाटांतली बालवाडी अकस्मात दुसरे कडेन व्हरतात म्हूण पालकांचेर बोवाळ पडिल्लो. ते म्हणटात दुसरी बालवाडी तांकां पयस पडटली. कितलींच वर्सां जालीं बालवाडी ह्या वाड्यार चल्ल्या. अंगणवाडी शिफ्ट करपाची थंय GPS स्कुलान. कित्याक कारण कितें? कारण थंय व्हडलो जागो आसता न्ही आमकां, आनी त्या खातीर हांगासर कित्याक हांगा सगळें कंजेस्टेड आसा. हांगा गॅस सिलिंडर आसा लागीं पळय हांगा. त्या खातीर सपोज जर थंयचे गॅस सिलिंडर स्फोट बी जाल्यार भुरग्याक प्रॉब्लेम नासा हांगा. आनी प्री स्कील एक्टिविटीज घेवपाक आमकां व्हडलो जागो जाय. पेरंट्सान डायरेक्टली सांगलां आमी भुरगीं समज थंय घाल जाल्यार आमी भुरग्यांक धाडपाना म्हणून. पेरंट्स आतां भुरग्याक कित्याक हाडिना? त्यांची फेसिलिटी खातीर न्ही, त्यांची बरें भुरग्याक बरें फेसिलिटी मेळपाक जाय. तांकां प्री स्कील कंडक्ट करपाक खुबसो व्हडलो जागो जाय. आतां कितें करता भुरगीं येता हांगा बसली गेली ना, प्री स्कूल कंडक्ट करपाक ना. फावंडेशन हें आमचें आसा न्ही, बरें जावपाक जाय न्ही भुरग्याक. बालवाडी आमगे हिंगा गोंयांत आमगे वाड्याक आहा आनी आमची कित्याक भुरग्यां वतली? बरें केलें ना 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 भुरग्यांक बरें केलें. हांव ती बालवाडी कशी शिकला, हांव ती बालवाडी शिकला. भुरगीं काजार हांवें हिंगा बी शिकला. बस शिकोवप मेळटा. हेज्या पयलीं तुमी आसले कितू वर्सां बालवाडी आसलो ते आमी बरें हिंग बरें मेळटा आमकां. ह्या जर सगळी लोकांक जर तर आपल्या व्हिवर पत्रास म्हणटात न्ही, अकॉर्डिंग टू देट मॅडम पळय आयज बालवाडीक भुरग्यांक मेळपाक जाय करून सगळी बरोबर आसा. पूण पळय बरें दिवपाची ड्युटी आमची आसा. आतां लोकांची ड्युटी जर तुमची पेरंट्सांक जरी नाका जाल्यार आमी काय करूं शकता? सगळे रेडी ना. फाल्यां कितें प्रॉब्लेम जाल्यार तुमी सगळीं गांवच्या लोकांनी हँडल करपाक जाय. 1971 साकून ही हांगा बालवाडी आसा अशें लोकांचे सगळे म्हणटात. आनी आजकाल बालवाडीक कोण भुरगीं जाता तितली कमी जायत आसा. हांगा पळोवपाक गेल्यार 15 ते 16 भुरगे रेगुलर बालवाडीक येतात. आनी तरी पूण ही बालवाडी हांगच्यान 3-4 किलोमिटर पयस शिफ्ट करप जे हांगची पेरंट्सां पॉसिबल ना. म्हणजे हांगची पेरंट्सां ती सगळ्यांक घेवन थंय वचपाक तांकां तसो टायम ना, तशें पॉसिबलूय ना. आनी जेन्ना इतली स्ट्रेंथ आसा 15-16 जाण भुरगे हांगा रेगुलर येतात, हे आसतना ही बालवाडी बंद करून दुसरे कडेन व्हरप, लोकांक त्रास करप हें सारकें न्ही. प्रॉब्लेम ते सिलिंडर ते लागून कुकिंग प्रॉब्लेम म्हणजे ते भितर आहा म्हूण ती भितालीं अशें. सो आतां पेरंट्सान कितें चिंतलां की ते आमी भायर दोतों म्हणून ऑल द प्रॉब्लेम्स म्हणजे कितपत प्रॉब्लेम आहा ते आमी भायर दोतों म्हणून. आनी सगळीं ती आतां सायन घेताय म्हणजे आमी सद्या हिंगा परमनंट म्हणजे हिंगा कोत्तो म्हणून अशें. ती एरिया आमगे बालवाडी लागना. हे बालवाडी सर्वे दुसरी आहा आनी आमकां 3-4 वार्ड लागताय बालवाडी. आनी ती व्हरों सोदताय ते प्लेसी आमगे लागना. आनी ती व्हरों सोदताय जाल्यार ती वयल जाल्या पासून मागीर ती सर्वे चेंज कोत्तली. आपल्या डेव्हलपमेंटाच्या कामा आड सरकारी वापर करून दामू आडमेळी हाडटा जाल्यार फातर्डेचो अख्खो लोक रस्त्यार हाडून ब्रिक समीट बंद उडयतलो म्हणून विजयान शिटकावणी दिल्या. विजयान रवींद्र भवन सर्कल ते आर्ले जंक्शन मेरेन रस्तो हॉट मिक्स करपाक नाल्लो फोडलो. ब्रिक्साक हरकत ना, मात दामू हाडायत जाल्यार खंय तो ब्रिक्स हाडायतलो. फ्रॉम रवींद्र भवन टू आर्ले इट इज रोड वायडनिंग. वर्क इज ऑफ 14 crores. हे सगळें अशें तशें जावन ते 18 कोटीचें काम जाता. दिस इज अ एक्सिडेंट प्रोन झोन. इट रिक्वायर्स वायडनिंग. देर हॅव बीन सो मेनी एक्सिडेंट्स वेर द ट्रक्स हॅव गॉन टर्टल. सो हाजे खातीर हें गरजेचें काम आहा. ब्रिक्साक लागून जें कितें जाता फातोर्डा म्हणटा तें ब्रीक बाय ब्रीक वी हॅव बिल्ट इट. सो with bricks, if something is happening, then it is a bonus. So I think as part of our foreign affairs strategy of India to be a global player, there is another thing. एक attempt चालू आहा की हें काम कितें तरी करूंक ना दिवप वो ताजेर आनी एक कितें कंट्रोवर्सी हाडप. Because it is election time, there has been a concerted attempt to sabotage this work, including at the official level, by using the ruling party's influence. इतली झाडां मारली आमी वचून रस्त्यार बंद करूंक जातालीं आनी थंय केन्ना केन्ना नाका थंय मारल्या. जावन तुजो आमी ओगी रावले कित्याक चल देशाचे फुडें कसली आडमेळी हाडप ना. आमचे मतदारसंघात कितें डेव्हलपमेंट जाता दर कोण सरकार हातून कुफुजां हाडटा ब्रिक्साक आमी बंद करूं जाता. ही कपासात आहा आमचे कडेन. सो आय एम वॉर्निंग द गव्हर्मेंट नॉट टू इंटरफियर इन दीस थिंग.
This is a clear-cut thing. Politics should not be brought when it comes to development, especially when it is BRICS. आम्ही ब्रिक्साक वेलकम करता जाल्यार तुमी खंयच्या तोंडांनी आडावपाक भोंवता आनी अशें जालें जाल्यार फाल्यां आमी हांगा रस्तोच बंद करूंक शकता. एंटायर मतदारसंघ रस्त्यार हाडून बंद करूंक शकता. हें सरकारान तकलेन धरूचें. तांचो जो आमदार पडला, ही इज नाव डेस्परेट. ही हॅज गॉट नो इश्यूज. ही इज बँकरप्ट वेन इट कम्स टू पॉलिटिकल इश्यूज. सो डिव्हलपमेंट जाता तो बंद करूंक भोंवप ना. आनी आमकां वी हॅव गॉट क्लियर सिग्नल्स दॅट दामू नायक एंड हिज एजंट्स, which include agents from other parties also, are trying to sabotage this work and stop this work. We will not allow this. घेऊया एक ब्रेक.